मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाची सेवक, पूण देवान बावतिजमा वरवीं आमकां ताची आपुरबायची भुरगीं केलेलीं आसा. सुरवातेच्या उतरांनी तशेंच मिसाचे सुरवातेची आमची वाचपां आयकोचे पयलीं ते मागणें आसता, तातूंतय आमकां हेंच उगडास कोत्ता की आमी देवाची आपुरबायची भुरगीं जालोलीं आसा. आनी आमी देवाची आपुरबायची भुरगीं कशीं जाता, केन्ना जाता, पयले सुवातेर आमचे बावतिजमा वरवीं. आनी कित्याक जाता आमी देवाची आपुरबायची भुरगीं? कित्याक देवानूच आमकां आपल्या मोगान रोचल्या आनी ह्या संवसारान धाडल्या. शुभवर्तमान आमी जाणा, जेजू ह्या संवसारान आयलो आपल्या बापायचो कार्य मिसांव सोपुर्नायेक हाडूंक. ताणें आपणाक दिल्ली ती जबाबदारी स्विकारली ह्या संवसारान येवपाक. आनी ह्या संवसारान येता आमी वाचल्या शुभवर्तमान पळयता कितलींच वर्सां तो जियेलो आपले आवय बापाय सांगाता. मागीर खंय खंय ताका ते वता देव मंदिरान, ताची भेट कोत्ता, ताका तो देव मंदिरान सांडटा. मागीर आवय बापाय बरोबर तो जियेता आसतना सगलें ज्ञान जे आसा ताका जाय तें तो शिकता. आनी ते प्रमाणे आतां तो दिल्लो जो कार्य हो वावर तो आतां फुडें व्हरूंक आपलें पयलें पावल मारता, म्हटल्यार बावतिजम घेता. तो जेजू बावतिजमा घेता आनी तोच तसोच उरोना, ताचें जिवीत बदलता. म्हटल्यार तो आतां कार्य करूंक ताका शक्ती आनी घटाय मेळटा, भायर वचून ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. आनी बरी खबर म्हटल्यार कितें ती आमी पयले वाचपान आयकलां, कशे भाशेन न्याय आनी नीत करूंक, पेकोवणी हाडूंक दुसऱ्या सवें. आनी जेजू हेंच कोत्ता. मागीर आमी पवित्र पुस्तक वाचल्यार शुभवर्तमानांतल्यान कळीत जाता कशे भाशेन जेजू आपलो वावर करीत केलो आनी शेकी ताका खुर्सार मारून तो मागीर पुनर्जीवन जाता. पूण आयचे दिसा जेन्ना आमी नदर मारता आसतना आमी उगडास करुया, आमकांय हें पवित्र स्नान मेळ्ळेलें आसा. आनी पवित्र स्नानान वरवीं आमकांय एक जबाबदारी दिलेली आसा, न्याय नीत पेकोवणी दुसऱ्यांच्या जिवितान हाडूंक. आनी जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना देव म्हणटलो तो दादोशी आसा. कित्याक आमी जे ताचे सेवक आसा, आमी जे ताची भुरगीं आसा, हो वावर हो कार्य हो मिसांव आमकां दिलेलें आसा तें आमी फुडें व्हरता वा आमी पाळटा. तर आमचे बावतिजमाचो दीस आमी उगडास करुया. खुबशे फावटी आमी फकत आमचो बर्थडे आमी समोर रमता, पूण आमचो बावतिजमाचो दीस आमी विसरता. आमचो बर्थडे हो दीस जल्मल्या दिसा आमी ह्या संवसारान आयल्या, आमी आमची आवय बापायची भुरगीं जाता. पूण आमचे बावतिजमाच्या दिसा वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता, देवाची आपुरबायची भुरगीं जाता. तर आमी विसरले जाल्यार वो आमी नकलो. आमचो बावतिजमाचो दीस जाल्यार आमी आमचे इगोजेन वचून पळोव येता खंयच्या दिसा आमी बावतिजम घेतलेलो आसा. आनी तो दिसूय आमी खुशालकायेन समोरूंक जाय. वो हांव म्हणना व्हडली पार्टी बीन दिवंक जाय, पूण हांव कसलो वावर करतलो जाल्यार तोवूय एक दीस मनान धरून ते दिसा कितें एक बरें कार्य बरें वावर करूंक, आनी तें मागीर आमच्या मनान सदांच उरतलें. कित्याक हांव तशेंच करता. म्हजो जल्माचो दीस एक दीस आसा आनी म्हजो बावतिजमाचो दीस आनी हिंचो दीस आसा. आनी तो दीस हांव उगडास करूंक कसलें ना कसलें बरें वावर करूंक फुडें सरता. आनी ताचे वरवीं आमकां कळीत जाता देवाचो आशिर्वाद आसा आमचे बरोबर, आनी देव दादोशी जाता. कित्याक जे दिसा आमी ताची भुरगीं जाल्लीं आसा, आपुरबायची भुरगीं जाल्लीं आसा, तो दीस आमी उगडास करता आनी कितें बरें करूंक आमी वावुरता. तर मागीर ह्या मिसा बलिदानान जे परी जेजून स्नान घेवन आपलो बरो वावर कार्य सुरू केलें, आमकांय स्नान दिलेलें आसा. तर ह्या स्नाना वरवीं आमकां उगडास करूंक की आपुरबायची भुरगीं दुसऱ्यांक दादोस करूंक वा दादोशी करूंक देवाक आमी दिल्लो कार्य वा दिल्लो वावर बरे भाशेन मोगान आमच्या जिवितान आमच्या उतरांनी करूंक. आमेन.